पंचायत वेंचणुको लागीं पावल्यात। वेंचणुको हो लोकशायेंतलो म्हत्वाचो पावंडो। आपले प्रतिनिधी वेंचतना मतदारांक कसल्योच अडचणी येवंक फावनात। हे खातीर पुलिसांनी दक्षिण आनी उत्तर गोंयांत जागृताय मोहिमो सुरू केल्यात। मडगांवचो पुलीस निरीक्षक तुळशीदास नायकान आपल्या कर्मचाऱ्यांक बरोबर घेवन येता ते पंचायत वेंचणुके संदर्भात जनजागृताय घडोवन हाडली। ते खातीर तांणी नावेले फ्लॅग मार्च काडलो। आज आमच्या फाटल्यान तुम्ही पळयतात जो मडगांवचो पीआय आसा, ह्या पीआयन आज एक ड्रायव्ह घेतले कडेन आसा, एक मार्च स्टार्ट केले कडेन आसा। ती म्हणल्यार आतां इलेक्शन पंचायतीची जे येवपाचें आसा ताका ती रेय लागता म्हणून आज पीआय जो आसा तुळशीदास नायक ताणें आज नावेली मतदारसंघाची त्याची तो ज्युडिशिक्शन येता, ह्या ज्युडिशिक्शनाक आज ताणें एक ड्रायव्ह घेतले कडेन आसा आनीक सगळी एरिया जी आसा ही जाणून घेतले कडेन आसा ताणी। कित्याक ह्या इलेक्शन म्हणटकीर ह्या इलेक्शनाक जायते कितें कितें जावपाक शकता, ह्याच धर्तेचेर ताणें एक ड्रायव्ह जी आसा ही आज स्टार्ट केले कडेन आसा। आज नावेली, नागमोडे ह्या जाग्यांनी ताणी आज ड्रायव्ह घेतले कडेन आसा। आतां मुखार पळोवचें पडटलें, इलेक्शनाक कसलीय गडबड जावपाक नाका म्हणून ही ड्रायव्ह जी आसा ही चालू आसा। आतां जायती इलेक्शना टायमार जायती झगडी जातात, जायते एक इश्यू येतात। हे इश्यू आतां पुलिसेचेर ताण येतलो आनी तांकां हे टॅकल करचें पडटलें। हे आतां कशें टॅकल करतले आनीक बरे भशेन इलेक्शन जावपाक दितले काय ना हें पळोवचें पडटलें। कित्याक एवरी इलेक्शनाक कितें ना कितें तरी जातातच म्हणून ह्याच धर्तेचेर आज पीआय जो आसा, ह्या मडगांवची पीआयन आज मार्च केले कडेन आसा। लोकय सगळे अचाबूल जाले कडेन आसा, कित्याक अकस्मात पुलीस आयले कित्याक काय म्हणून, पूण ही एक मार्च जाल्ले कारणान ही सस्पेक्ट काडूंक पडटा, कोणाक कळपाक जायना अशें तेणी अकस्मात ही काडली। इलेक्शना ताका लागूनच रोड हे केल्ले आसा। कितें 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 आसा इलेक्शन, कितें प्रॉब्लेम जावपाक शकता हांगा? ना तसो प्रॉब्लेम ना। आतां खंय खंय मार्च काडली तुमी? आज आमी आतां नावेली, शिकेरी, कितें सस्पिशियस कितें मेळ्ळा तुमकां? पेडणे आणि मोपा पोलिसांनी मेळून विविध वाठारांनी जागृताय मोहीम सुरू केल्या। लोकांनी वेंचणुके वेळार खबरदारी घेवची अशी सुचोवणी पुलिसांनी दिली। We have conducted some kind of a called as a flag march to impress upon the people that we will not tolerate any illegal acts. Model code of conduct is in force. We have also briefed the bar owners and the wholesalers not to get involved in selling alcohol to people who will use it for election purposes, and also not to violate the timings given by the respected district magistrate. The notification is issued and we have explained the notification to them. Also we have gone and briefed some shop owners. We have checked scrapyard. We have gone and visited certain restaurants, and we have visited certain persons who are likely to create law and order issues during the elections, and they have been warned and explained the repercussions. So in Pernem and Mandre we have panchayat elections in 10 panchayats, and we are not going to allow any untoward incident to happen in our area. Flag march, this kind of procession, this operation will be conducted in surprise way until the elections are concluded by PI Pernem Dattaram Rao and PI Mopa Mahesh Ketkar. We have also visited Mopa area also, and near those vital points where we have deployed pickets and nakabandis to control any incident. गोवा 365 खातीर नावेलेच्यान रमेश नायक रावत आणि पेडणेच्यान संदीप कामुलकार।